Just imagine. मित्रांनो, पॉवर मिनिस्टर मिलिंद नायकाक खरेंच सध्या टायम खूब त्रासीक आसा काय कितें? म्हणजे पावस पडटा, फांन्यो हालतात, लायट वयता. पयलींच्या सरकारान कंडक्टर बदलूंक ना पुलांचे, ते आतां बदलपाचो टायम येयला आनी त्या खातीर भरपूर पयशे जाय. ते कोण आतां हें करतलो? ते उडयतलो जाल्यार पळय अंडरग्रावंड केबलींग करपाची इच्छा आसा पूण पयशे ना. कितले कितले त्रास एका मनशाक दिवप, कितले त्रास सोंसप एका मनशान, इतले कशी पावर. सगळे कंडक्टर हे सगळे आतात पयलींच्या सरकारान कित्याक आसूं. आनी तितून आतां हें झमझमीत वारें ते त्रास करपाक लागला मिनिस्टर मिलिंद नायकाक. कितें प्रत्येक येता ते गजाली त्रास मरे. तितून आनी वास्कोच्या आमदारान भर घातली. कितें केलें तें पळयात, तुमीच पळयात. ताणें इश्टानो, तुम्ही या वर्सा नरकासूर पळयले आसतलेत. सगळे कडेन नरकासूर पळयल्यार एक गजाल कळून चुकता की आतांचे नरकासूर पयलींच्या नरकासुरा भशेन ना. आतांचे नरकासूर सामके फिटनेस फ्रीक अशें आसता. पयलींचे नरकासूर कितें अशें फुडें येद्दे मोठे पोट काडून ब्या करून. आतांचे नरकासूर अशें 8 पॅक्स 6 पॅक्स 4 पॅक्स, शोल्डर्स, आर्म्स, एब्स, सामके बॉडी बिल्डर कशे शे. आतांचे नरकासूर बॉडी बिल्डर कित्याक जाणा? कारण ते मांस खायनात, फ्लॅश मांस. त्यांच्या तोंडान मनीस सुद्दां जर कोंबलो जाल्यार ते खायना, कित्याक फॅट्स वाडटा न्हू तांकां खबर आहा. व्हेरी कॉन्शियस, फिटनेस कॉन्शियस. मुद्दम पळया, मनीस तोंडान आसा पण नरकासूर कसो चावना ताका. तो तर तळमळटा आपणाक खा खा. ना, नरकासूर इज व्हेरी डायट कॉन्शियस. नरकासूर पळयलें न्ही कसो मनशाक खायना, कारण तो सद्या डायटिंगाचेर आसा. अरे आमी डाय इटिंग. Just imagine. दरवाजा खोलने के 3 तरीके हैं. 1, पुश करो. 1, पुल करो. और तीसरा, दया, दरवाजा तोड़ दो. दिसता लायफ बरें. लायफ जेन्ना लायफान सगळीं दारां बंद जातात तेन्ना देवाक न्हू दयाक उलो मारपाचो. तो खंयचेय ना एक तरी दार फोडून दितलो तुमकां गॅरंटीड. Just imagine. कसलो रखरख पडला ऑक्टोबरान. ह्या दिसांनी दनपारचे सुद्दां कुलकुलो खावपाक जाय आसलो. हो तर सारको माय तापला कसो, गरमी जावपाक लागल्या. सदांच म्हाका जाय तशेंच जाला आनी आतां सुद्दां म्हाका जाय तशेंच जातलें. देवा, म्हाका आयज सांजे मेरेन पावस जाय कसोय करून. भरपूर पावस असो की जून काय ऑक्टोबर हें सुद्दां कळोवंक जायना लोकांक. पावस पावस, आय वॉन्ट पावस. पावस, आय वॉन्ट लॉट ऑफ पावस. पावस, चेंज इन वेदर, पावस. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात
उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। I want pause, pause. I want lot of pause, pause. Change in weather, pause. तदाच म्हाका जाय तशेंच जाला आणि आता सुद्धा म्हाका जाय तशेंच जातलें. Just imagine. Do you know what is the similarity between Raj Thackeray and Manohar Parrikar? तुमका खबर आसा? वेल, राज ठाकरे आणि मनोहर पर्रीकरा भितर कितें साम्यता आसा हांव सांगता. राज ठाकरे बेजार आसा की ताका महाराष्ट्र असेंब्ली इलेक्शनाक फक्त एकूच सीट मेळ्ळें, तें बी कोंकणान. आनी पर्रीकर बेजार आसा की इतलें कॅम्पेनींग करून सुद्दां कोंकणान ताका एकूय सीट मेळोंक ना. आनी दोगी जाण राग आसा, दोगांची स्टायल एकूच, राग काडपाचो गाडयेचेर. हे विमानतळ आहे की काय आहे? साला एवढा तर आमचा पार्किंग लॉट आहे मुंबईमध्ये. कुणी केला खर्च यावर? फॅमिली प्लॅनिंगच करायचं का? विमानतळ बांधताना प्लॅनिंग वगैरे काही असतं की नाही? का उगाच 500 कोटी खर्च केले? हे प्लॅनिंग करताना कमिशनचाच विचार केला आहे का? मग यांना प्लॅनिंग कमिशनमध्ये का नाही घालत? यायला बिन स्टॅम्पचं पार्सल आणि काय? ही कसली गाडी? हे इकडे बसायला जागा आहे का? हा रिक्षा कोणी मागवला माझ्यासाठी? या गाडीचा हॉर्स पॉवर माझ्यापेक्षा जास्त आहे का? का उगाच आपला शेजारचा गाडी चांगला आहे, चला एक राऊंड घेऊन. आता असू द्या ते, दुसऱ्या वेळेला फॅन्टम गाडी आणायला विसरू नका. ही कसली गाडी रे? ना नका मगा ही गाडी. ही गाडी घेऊन हांव माझी कामां कंप्लीट करपाक पावचोच ना. तेजे ते सगळे बरे आसा रे. गाडयेच्या लास्ट सिटार पळय कोणे तरी बर्गर खाल्ला आणि ते उश्टे थंयच दवरला. तशें साफ करा ते पयलीं. फक्त ह्या गाडयेचो कलर म्हाज्या शर्टा वांगडा मॅच जाता, अदरवायज इट इज बिलो माय स्टँडर्ड्स. टायम टू रिमूव काब्राल एज GTDC चेअरमॅन. मित्रांनो, टाइम फॉर इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्काइव्स. I'm in the top of the world, yes. सो ह्या गरमेक बीट द हीट करपाक रवी नायकान एक दीस बरी सहल आयोजित केली. आणि ते बी केन्ना जेन्ना धूम 3 खातीर यश चोप्रा गोंयान ऑडिशन्स घेवपाक येवपाचो आसा. तुम्ही विचारा कोणाकूय, अख्ख्या संपूर्ण आमच्या कॉलनीन विचारू शकता की हांव केदो व्हडलो गायक तो. ओके, सद्या मातसो बिजी आसा, सो तुमकां मागीर मेळटा. हांव मातसो मिलिंदाक अटेंड करता. मिलिंद, जरा तो मुखडा म्हणून दाखव मला. गारवा वाऱ्यावर भिर 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 पारवा नवा नवा. वेट स्टॉप. तू अजून छान इम्प्रोव्हायझेशन केलं नाहीस आहे मिलिंद. मागच्या वेळी मी तुला काय सांगितलं होतं की मुखड्यात हरकत व्यवस्थित घेत जा, नाहीतर लोक तुझ्या गाण्यावर फारकत घेतील. ती जी मध्ये जागा तू सोडलीस ना एवढी मोठी, वाऱ्यावर भिर भिर पारवा म्हणताना जी तू जागा सोडलीस, ती एवढी जागा सोडलीस की तिकडे एक 1+1 आलिशान घर बांधता येईल एवढी मोठी जागा सोडली.
अरे हा विनोदाचा भाग होता रे मिलिंद. विनोद विनोद म्हणजे विनोद कांबळी नव्हे रे, हे जोक जोक जोकचा भाग होता. सो पुढे गा, या पुढे. प्रिय नभातही. एक मिनिट हे बघ, असं असायला पाहिजे ते. प्रिये 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 नभातला चांदवा नवा नवा. गा. प्रिय नभातही चांदवा नवा नवा. आता कसा लाईनवर आलास. आता पुन्हा अंतरा घेताना जराशी जागा सोडायची आणि पुन्हा ती पकडायची व पुन्हा नंतर ती हलकेच सोडायची व त्याला राग 3 तोड ताल मध्ये असं मिक्स करून मग गारवा. गारवा. वाह वाह मित्रा वाह. चोपलस मित्रा, फोडलस तोडलस कापलस छाटलस सगळं केलंस खणलस. वाह मित्रा, तोडलस. आता पुढचं गाणं पण असंच गायचं सा. थँक्यू. बाई I'm in the top of the world, yes. आणि याचबरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपोवया. तुमकां दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. खरें एक्चुअली स्टार्टींग जाय आसलें प्रोग्रामाक विसरलो, सो आतां आसूं केन्नाय दिलें म्हणून शुभेच्छा तर शुभेच्छा न्हू. तुमची दिवाळी कितें देव आसा तें सगळें बरे भशेन वचोनी बेस्ट जावनी. आनी तुमकां जर कितें सांगपाक जाय जाल्यार म्हाका तुमी मेल करा features@prudentmedia.in हाचेर. आनी तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. बाय बाय, टेक केअर. Just imagine.